Through the storm
me.
Para sa Tuhan ko, Ginoo. आमच्या भावाच्या निर्जीवपुरी गोमती आमी आसतना होच भरोसो आमकां आमची जिणी बरी करची लोक तुमकां कळ्ळी ताची बदीण ताजो बोध ताची लक्षणी तांकां साहित्य बळ देव दिवची म्हूण ह्या दिसाच्या बलिदान वेळार मागया आमची असताय पात्र मोदी काढून या दिसाच्या बलिदानात देव लागी भोवती करपाक हांव माती सर्व तुझो भूत मेलो आणि मरणाचो पुनर्जीवन जालो म्हणून गवतार
ताचे सोयेन मरून गेल्ल्या हेनरी डिसोजा आमच्या भावाक ताचे वडील संतोषान पुनर्जीवन जावंक फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता। आमच्या सुम्या तुज्या पुताचे शुभेच्छा वरवीं तो बरो देव तुजी सवय पवित्र शायेपणान जियेता आनी नजर सयता सस्नाच्या सस्ना। जणुएच्या पुस्तकांतले आसा प्रामाणीक पुरुषांचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलीच तांकां लागचे नात। पिशाच्या दोळ्या मुखारी मेल्याची दिसली तांचे भायर झरप एक घेतात आनी आमच्या पावलो तांचो विकलाच्या एक जगण्यास कसो दिसतो पूण ती शांतीन आसात। मनुष्यांच्या दोळ्या मुखार तांकां शिक्षा पडून मेळ्ळी तरी आम्हाला जिविताचो पूर्ण भरवसो तांकां आसलो। थोडे दीस कश्ट सोंसल्या उपरांत तांकां भरपूर आशिर्वाद मेळटलो कित्याक देवान ताची परिक्षा केली आनी आपल्या सगळ्या आसक्ती योग्य म्हणून ताका दिसून आयले। बंगार उंचांत करून तपासतात तशे ताणें तांकां तपासली आनी भोवपल्या तरी तांकां मानून घेतली। ताचे जल्तेच्या दिसा ती गजर केली सगळ्या मदल्यान किटा बरी बरी धांवतेली ती राष्ट्राची भीक करतेली आनी पयसांचेर व्यासपड चलयतली आनी सर्वेस्पर ससनाक ताचो राय जातालो। ताचेर पत्ते केल्याक हे सत संवसारलेले आनी ताचेर विश्वास दवरतात ती ताचे सगळे मोगान जियेतली कित्याक ताणें विसरून हाडलेल्याक कृपा आनी दया दाखयली। देवाचे उपकार देवाचे उपकार। सर्वेस्पराचे गरी वसुया म्हणटा हांव संतोषलो। सर्वेस्पराचे गरी वसुया म्हणटा हांव संतोषलो। या सर्वेस्पराचे गरी अशें म्हणून म्हणटा की तूं संतोष म्हाका भोगलो आनी तुजे शिकवण्याचे दुसरेवा आतां तुज्या दारांत आसा आमची पाळा। सर्वेस्पराचे गरी वसुया म्हणटा हांव संतोषलो। मजबूत आनी आनंद पावले उगडटना आमचे चेडूं जालें थंयसर सोडून येतात कुलियो वय सर्वेस्पराच्यो कुलियो त्यो थंय सर्वेस्पराचें नांव करून इस्रायेल
तांकां बुजोवंक म्हणून आयिल्ले. जेजू येता म्हणून आयकतच मार्ता ताका मेळोवंक म्हणून फुडें गेली, पूण मोरी घराच रावली. जेजूक पळोवन मार्तान म्हळें, सुमया, तूं हांगा आसुलय जाल्यार म्हजो भाव मरलो नासलो. पूण आतां जाल्यार देवा लागचें, तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हणून हांव जाणा. जेजून तिका म्हळें, तुजो भाव जिवंत उरतलो. मार्ता म्हणाली, तूं निमाण जिवंतपणा वेळार जिवंत उरतलो म्हणून हांव जाणा. जेजून तिका सांगलें, हांवूच पुनर्जिवंतपणान जीव. जो कोण म्हाका सतवंता तो मरत जाल्यार जियेतलो, आनी म्हाका सतवंता तो सस्नाक मरसना. हें तूं सतवंताय? तिणें जाप दिली, वय सुमया, संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त, देवाचो पूत तूंच म्हणून हांव सतवंता. देवाचें उतर हे हांवूच पुनर्जिवंतपणान जीव. जो कोण म्हाका सतवंता तो मरत जाल्यार जियेतलो. क्रिस्त ते मोगाळ भाव भयणीनो, आमचो भाव हेनरी अवचित मरण पावला आनी ताच्या मरणा वरवीं दुखेस्त जाल्ल्या कुटुंबाक बुजोवंक आमचे लागीं उतरां नात. तरीकी जेजूची उतरां आमकां भरवंसो दितात. मेल्ल्यांची महास्तुती हातूंत आमचें एक मागणें. मरण कोणाकच सुखाना म्हणून आमकां दूख भोगता, तरीकी अमर जिविताचो भरवंसो आमकां देव दिता. आमकां हर एकल्याक मरण आसा. जेजून ताच्या जिवितांत, ताच्या परगट जिवितांत जायतीं अजापां केल्लीं आसात, आमी ती जाणा. कुरड्यांक ताणें दिश्ट दिली, बेऱ्यांक आयकाशें केलें, मोन्यांक उलोवची सकत, तोंड्यांक चलोवंक बोड, कोटकार नितळ जाले, आर मारिल्ल्याक भलायकी मेळ्ळी. तितले मागणे ताणें मेल्ल्यांक जिवंत केलें. आनी वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळटा, तेगा व्यक्तीक जेजू जिवंत करता. जायराच्या धुवेक, वेदीच्या पुताक आनी तशेंच आयच्या वांजेलांत आमी आयकले प्रमाणे लाजाराक तो जिवंत करता. आनी लाजाराक जिवंत केलें तें जेजून केलें अजाप हें गणीत सक्कड गणितां पैकी वा अजाप पैकी तें विशिश्ट जावन आसा, व्हड तें जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार ताणें पिडेस्तांक गूण केले. ते व्यक्ती जियेतले, तरीकी तांच्या कुडींत थोडें उणेपण आसलें, उण आसलें. दिश्ट जावं पुरो, आयकनासतना रावचें जावं पुरो, वा चलोवंक जायनासतना थोटें जावन आसचें जावं पुरो, अशें जेजून तांकां आपूण तांच्या भावार्था प्रमाणे तांकां गूण केलें. आनी तितले मागणे हेर दोगां व्यक्तीक ताणें जिवंत केलें, जायराच्या धुवेक, वेदीच्या पुताक. आनी हांचे पैकी ह्या सर्व अजाप पैकी लाजाराक जिवंत केल्लें गणीत एक व्हड आनी विशिश्ट. कित्याक
म्हाका आनी भल्या तुका आनी खंडीत जावन आमचे मनगडे आमच्या पयले ते गेल्यात आनी आमकांय त्या जाग्याक देवा सशी आमकां वचोवंक आसा आनी ह्या वेळार स्वाभावीक जावन मनशाचें विंगडन जाता आसतना वा एका मनशांत अनेक मनीस आनी प्रत्येक तरान तो आमच्या मोगाचो आमच्या कुटुंबाचो सांगल जाल्यार ते आमकां दूख ते देवाच्या पत्नीक विनिताक आनी ताच्या पुताक आनी तशेंच कुटुंबादारांक मोगाच्यांक सैन्यवेद्यांक इश्मत्रांक ती दूख खंडीत जावन तोडवंक जाताना तरीकी ही जावन आसा देवाची खुशी आनी त्या देवाच्या खुशेक आमी आज कल्पीमान घालूंक आसा आमच्या दोळ्या मुखार जायतीं मरणां ती घडली आसात जायते व्यक्ती अवचित मरणाक सांपडलेले आमच्या दोळ्या मुखार ते येता आमच्या मतीक ते येता आनी तशेंच आमी अनेक दीस पेपरां आमी पळयता जाल्यार थंय आमकां वाचूंक मेळटा जायते व्यक्ती मरण पावचे आनी प्रत्येक तरान अवचित मरणाक बली जावचे जावन आसात आनी फाटल्या हप्त्यांनी बरे बरी थोडी गणितां घडली आमकां खंडीत जावन उडास जावंक पुरो कोडयाळांत एक भुरगो 13 वर्सांचो तो अवचित मरणाक बली जालो आनी तशेंच त्या वेळार ताच्या आवय बापायनी ताचे सर्व विश्वे दान केले ताची कूड दान केली आनी तशेंच दसरा संभ्रमूंक आयिल्ल्यो थोड्यो स्त्रियो थोडी भुरगीं ती वाट्यार सकत आसतना पाट्ट्यान येवन तार हांडून तांतले एकली स्त्री चेडूं भुरगें मरण पावले घडीत आमच्या दोळ्या मुखार आसा आनी तशेंच थोडे दिसा पयलीं एक आवय आपल्या भुरग्याक जल्म दिवन 5 दीस उपरांत मरण ती पावता आनी असली जायती कोडू घडयता आमकां जिवोवंक जायना तसली आमकां समजोवंक जायना तसली घडयता आमच्या बोवारी आमच्या गांवांत ती घडली आसात आनी हे सत्कड आमी पळयत आसतना आमकां खंडीत जावन दूख भोगता तरीकी सोम्याची उतरां आमकां मात्र धैर्य दितात हेरांनी दिवची बुजवणेची उतरां खंडीत जावन त्या मनशाक संपूर्ण तरान बुजोवन दिवंक शकना तरीकी सोम्यान दिवची ती उतरां खंडीत जावन आमकां बुजयतात आनी सोम्यान सांगलें आसा हांवूच वाट सत आनी जिवीत मरण एक मिस्तेतो जावन आसा मनशाच्या राजवाक मिटवून तो आसा मरण खंयच्या वेळेर खंयच्या संदर्भार खंयच्या वेळार कसल्या सन्निवेशांत येता तें आमी नेना आनी मरणा विशांत थोड्यांनी सांगलें आसा थोडे ज्योतिशी संन्यासी आनी कोण आपणाकच देव मानवा म्हणून सांगून आसले तांणी थोडे भविश्य सांगलें आसा तरीकी कोणेय एका व्यक्तीन संवसारांत ताच्याच मरणा विशांत ताणें कोणेय सांगलें ना आनी तितले मातले हेरा विशांती ताणें कितें सांगलें आसा जावं पुरो थोडे भविश्य तरीकी तसोच जीव ते वाचूंक शकनात ते कळीत त्या वेळार अवचित मरणाक बली जाल्यात आनी जेजून मात्र आपल्या मरणा आनी पुनर्जिवनपणा विशांत जायते गोटे सांगले आसा आनी अशें मनशाच्या काळ जमान्यांत आसलो तो काळोख मनशाच्या काळ जमान्यांत आसले ते देह सोम्यान पयस केले आसा तो मरण पावन जिवन जावन ताच्या शिसान तो दिश्टीक पडटा आनी ह्या वेळार भियान कत्तरून आसले ताचे शीस ते ताका भेटतात आनी तो तांकां सांगता समाधान तुमकां शांती तुमकां आनी तितले मातले हे मावसाच्या वाटेर दोग शिसान सवे जेजू समकता आनी तांकां ते कळना तरीकी तांचे काळीज ते लासून पेट्टाले ते सोम्याच्या मोगान आनी मुडो मोडटना तो सोमी म्हूण तांकां कळटा आनी अशें सोमी तांच्या संगता तो जीव
आपुलकायेचे जिवीत तो जियेलो. एकेपणी आपणाचे काम तो करनासलो आनी आपल्या कुटुंबाक सैन्यवैऱ्यांक इश्टमंत्राक एक मेलपंथ तो जावन आसलो आनी मिसाक येवन क्रिस्ताक सेवून क्रिस्ताची शिकवण आपल्या जिवितांत तो पाळटालो. एक बरें कुटाम बांदून हाडून ते तो जियेतलो व्यक्ती जावन आसा. तरीकी असलो व्यक्ती आमचे मदें आज तो ना म्हणून खंडीत जावन आमकां दूख भोगता. तरीकी सोमी आमकां बुजयता. तर आज आमी त्याच सुम्याच्या उतरांचेर अखंड पातयया. हांवूच पुनर्जीवनपणाने जीव, जो कोण म्हाका सत्मंता तो मरत जाल्यारय जियेतलो. आमी सोम्याचेर पातयता, सोम्याचेर आमी बरोवस्ता आनी आमी मेल्यार खंडीत जावन आमी जियेतल्या. कित्याक आमचे जिवीत असो शेवट तो मरचो न्हय, बगार आमी जिविताक उठचे आनी सर्गीच्या राजाक आमी वेचे आनी थंय देवाच्या संगता आमी सूख भोगचे. आनी हेंच जावन आसा आमच्या ल्हानपणांतावन आमी शिकून आयले ती दोतोर. आमी सक्कड ह्या संवसारांत आसची सर्व आमी पळयणारी जावन आसा आनी त्याच देवाच्या घराक आमी वेता आनी आमकां एक जिवीत देवान दिला आनी हें जिवीत आमी खंडीत जावन अर्थभरीत करूंक जाय. आमचें जिवीत तें जायत्या वर्सांचें लांब वा थोड्या वर्सांचें मोठें जिवीत तें आमकां गरजेचें न्हय. आमचें जिवीत कशें आमी जियेता, खंयच्या मनोभावान आमी तें जियेता, कितल्या मायेमोगान आमी जियेता तें आमकां गरजेचें जावन आसा. आनी खंडीत जावन आमचो भाव मायेमोगान एकवटान भोगसरेच्या स्पिरितान आपल्या पती संगता कुटुंबा संगता तो जियेलो आनी देवान आज वरते इनाम ताका फोव केला आनी सर्गीच्या राजाक तो प्रवेश जाला, तो अमर जाला. आनी ह्या वेळार आमकां खंडीत जावन दूख भोगता आसतना प्रत्येक कुटुंबादाराक सोमी कसल्या उतरांनी आज बुजयता आनी आमकां हर एक बुजयता आसतना आमी एक दीस त्याच सर्गीच्या घराक आमी वेता आनी आमी ताका बरी तयारी करूंक आसा. बरी तयारी आमच्या बऱ्या जिविता मुखांत माया मोगाच्या मैपसाच्या जिविता मुखांत ती तयारी आमी करूंक आसा. आनी खंडीत जावन कदळा एक बरें इनाम सर्गीच्या राजांत आमकां लाभतलें. मरण पावल्या आमच्या भावाक आज आमी सत्संगाचो विशय मागता आसतना ताच्या मरणा वरवीं ताच्या कुटुंबांत खाली जालो तो उजवाड तो जागो सोमीच भरती करून दी म्हणून मागया आनी ताच्या कुटुंबाक सोमी तो बुजोवन दी म्हणून आमी मागया. सत्संगाचो विशय सर्वेस्परा ताका लाभय आनी निरंतर प्रकाश ताचेर पावय. समाधानांत असो विशय आत्मो विशय घेवन दी. आमेन. पुनर्जीवन जेजुरी भरोशान आनी भाग्यमेन आमची मागणी आतां सरेस्परा देवा मुखार दवरुया. पवित्र विचार उरल्यांनी तिच्या सद्याक क्रिस्ताच्या मरणा आनी जिवनपणाचो अर्थ उक्ता पदून तांकां आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आय, बापा आमचे मागणे आय. सरल्या आमच्या बाबाक ससनाची शांती लाभय आनी तुज्या मुखामळचो प्रकाश ताचेर पंगय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आय. आमच्या बाबाच्या मरणाद्वारे दुखेस्त जाल्ल्या ताच्या कुटुंबाक तूं मोगान दसय. मरणा
Amen.
सर्वेश्वरा आपल्या प्रतिमेचे निस्तारले तुझ्या पवित्र सोडास कर आणि फ्रान्सिस आमच्या भगवेल बाबा पीटर पावलचे गोडे बाबा आणि सगळे जगीवरका बराबर ते कापे मुलांत वाढे सर्वेश्वरा तुझ्या साखरा हेंदेची काकूळ कर ताका या सोसरा तुवें आपण वेरोय जसो पवित्र स्नान वरवी जेजू बराबर तोलेलो तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जीवन आसा पुनर्जीवन कोणाचो दोष करून गेल्यान त्या आमच्या पावलांची काकूळ कर ताका विश्व जिंदल्या सुनिश्ता निर्भर जळी काम वाटून पावल्या आम्हा क्रिस्तुची दया कर म्हणून आम्ही मागता हम पारमारी देवाची माया संगती बरे वंदन जगदीश्वरपती बरे वंदन तुझा निसर्ग तुका मानल्या त्या सगळ्या भक्तां मला सस्त्याच्या तुका वाटोली ताची सुद्धा तुम्ही महिमा करून तुका भाव कर जेजू ख्रिस्ता तुझ्या पुता Yes, Jesus, yes, Jesus, yes, Jesus, try. Koikat kacai pura, sarvodena baba, sarvodani bayotura, sasna sasna. आमच्या सुंदरची आज्ञा मनात धरून आणि शिकेलेले प्रार्थना दिव्य म्हणूया. देवाचे श्री सुंदर सेवा पडले आमची काबूल कर देवाचे श्री सुंदर सेवा पडले आमची काबूल कर देवाचे श्री सुंदर सेवा पडले आमका शांती देवाची श्री संसाराची पापटपदी श्रीच्या जेवणात आपल्या आम्ही ती सुभागी Pansa colore poteru di lepatmu
प्रार्थना। विधिवंत बाबा, या आमच्या संसाराच्या परिणामाला तुझ्या पुत्राचे महासाने वेगात आमचे वाटेचे जेवण जाऊन गेलेला तर ह्या पवित्र जेवणानं तुझे पोसलेल्या आमच्या बाबाक हेनरीक सस्त्यांच्या जेवणाक आता बसय म्हणून आम्ही मागता तुझ्या पुत्राचे तुझे नावे सर्वेश्वर तुझे सगळ्यांसो सर्वबदला देव बाप आणि पवित्रात्मा तुमचे आशीर्वाद करो पोसण्या ख्रिस्ताच्या शांतीतून काम करता मेले कोणीक माते कांसो काय देव गावात त्याचे सारे प्रमाणे प्रार्थना दुनिया देवाक विश्वासानं प्रार्थना की आमच्या बाबाची आम्ही मातेक लायता विनाशी करू सर्वेश्वर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जीवन करून अविनाशी करून ताचो आत्मोस भाग्यवंताच्या जन्मांत मेळून अशे मरणाच्या काळांतलो आनी पातकाच्या पासांतलो सुटोन बाबा लागीं राजी जावन तो बऱ्या गवळ्याच्या खांद्यार शास्त्रीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भक्तांचो समाज जावपा मेळोवन मागया मगळ देवनवाडी बेडिनो देवलिंद हेनरी आणि
विनीता आनी हेवन सणांचे कुटा सांगरे वड्यांत भगेवन कुटुंबावरील आशिल्ले पती पत्नी आनी एक पूत आनी आतां या वर्षभरी वयसाक गेला देवाचें नांव पूण आमकां एक भावार्थाचें एक गडीत मरण कित्याक तो सदां काल आमचे थंय जियेता आनी आमी मेल्यारी जिवात आसतरी आमी सुम्याची ही उतरां खातीर जावन कुटुंबाच्या गोजावळ दितली हांव सगळ्या फिगर्स कुटुंबा तर्फेन पतीन एनजीची विनीता वेगस आनी हेवेसन कुटुंबाक हांव बुजयता आनी सर्वेस्वर देव आनी तांच्या कुटुंबाक दराळ आशिर्वाद मागून धाडून दी दराळ आशिर्वाद धाडून दी म्हणून मागता आज विसाचें बलिदान घडिल्लो याद जावन आसा देवा दिन वेगस असो ताच्या मामाचो पूत फादर लॉर्ड ऑगस्टीन निवारकांत ते आसात रजयादेगले गांवांत आशिल्ले आज हांगासर येवन तांणी विसाचें बलिदान घडयलां तांकां देव बरें करूं म्हणटा तशेंच देवाच्या उतराचेर नियाळिल्ल्या आमच्या पदनामिकांनी देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या आमच्या भावा खातीर मागोवंक हप्त्याचे आनी म्हयन्याचे दीस सांगता येवच्या सोमाराक 30 तारखेर सकाळी 11:30 वरांचेर दवरला येवच्या सोमाराक 30 तारखेर सकाळी 11:30 वरांचेर दवरला दुखेस्त कुटुंबान तुमकां समेस्तांक आपोवणें दिला आतां सगळ्या आमच्या भावाक श्रद्धांजली पाठोवंक मुखार येता कुटुंबाचो सुसांदो श्री लॉयड वेगस जीवित देवाचे देणे आणि मरण देवाचे योजन देवान आमकां ह्या संवसारांत ताचे मिसांव मुखारून व्हरूंक नेमला देवान दिल्ले मिसांव आखेर कर्ण सत्नांच्या राजांत सूख भोगच्याक देवाचे घरी पैन कर्ण आमी वेताव एनरी डिसोजान जेजू क्रिस्तान ताका दिल्ले मिसांव आखेर कर्ण ह्या संवसाराक आदेवच मागून सर्गा राजांत देवा बापाच्या घरी सूख भोगच्याक आनी आमचे बसवतो मागून ऑक्टोबरची 20 तारखेर शुक्रार आसा आपले पैन कर्ण केला आमच्या बाबा एनडी डिसोजाक श्रद्धांजली पाठोवंक आनी ताच्या नपेस्त कुटुंबाक उजाळो दिवंक आमी हांगासर सांगाता जाल्ले देवा दिन एनडी डिसोजा मेच्या 10 तारखेर 1977 देवादीन बावतीस डिसोजा आनी एलिझा पेरावो हांच्या 10 जाणां भुरग्यां पैकी 9 जावन नियपदांक जल्म जाता आपले कश्टी जिवीत जियोवन ताच्या कुटुंबाक आदार जावंक पावता मेच्या 22 तारखेर 2006 वेर मंगेश्वरच्या विनीता वेगस हांचे संगीत लग्न जाता काजारी जिविताचे फरक जावन तांकां हेवेन्स आनी पूत आसा प्रस्तुत आपले पियूस शिकाप शिकोवन आसा हेनरी डिसोजा नियपदांक मिंजा हांगासर आपले स्वरूप उद्योग आसलो सादो व्यक्ती ताका ह्या परिसरांत समाज जर वळखात सरकारी उद्योग आसलो तरी ताचें जीवन सादें आनी प्रत्येक जावन आमकां कुटुंबादारांक भोव मोगाळी आनी सर्व गरजांक तो आमकां आंबो जावन आसतलो प्रत्येक जावन आमच्या समाज गरजांक भोवजी आमकां आदार जावन आसतलो बाबा पिडेर पडलेल्या वेळार वा कितेंय आमकां गरज पडल्यार पयलें हांवें भोवजीक फोन करचें आसलें आमी परगांवांत आसतना भोवजीन सभा संतीनी आमकां फोन केल्या आमी ताका रणी जावंक पावलो शुक्राराचो दीस तारीख 20 बाबाच्या मरणांत दुखी आशिल्ल्या आमकां भोवजीच्या मरणाची खबर आंगाकार करून आयता आनी चितीन करता शुक्रारा दीस सांजे 6 वरांचेर युट्यूबाचेर मागणी आयकून आशिल्लो भाऊ अच्छा
लक्षात ताका आस्पत्रेक आपोवन व्हेले आनी सांजे 7 वरांचेर पावता. आपल्या भावासंगी आनी ताच्या सगळ्या भावांसंगी तो सरकारा जाल्ले सुखी जिवीत जिवन आपले पयन प्रारंभ करता. एका म्हयन्या आदी देवादीन जाल्ल्या बाबाचें दूख भोवतेक सदांच आसलें. बाबाक पिडेंतले दूर करूंक हर प्रयत्न ताणें केल्ले आसा. कथीत करून भोवजी आमकां सर्वांक आदेश करता. भोवजी पडली कबार विकताक मेळटना ताचें काळीज वसाता आनी मरणाची खबर मेळटना तिका उजवूंक कोणाक जायत. बाबा सगळी दूर जसून आसतना तिच्या पतीचें मरण तिका आकांतान करता. ह्या दुखीचे घडये मम्मी आनी हेमिल्टन सांगता आसले तरी हे घडीत आम्हा सर्वांक बेजाराक पावयता. आपली आवय जिवंत आसतना पुताचें मरण देखून कोण तयार जाता. ह्या बेजाराच्या घडये आमी भोवतीच्या आवय एलिझा फेराओ, पतीन विनिता वेगस, पूत हेमिल्टन, मम्मी जिजालो, भोवतीच्या भावांक, भयण्यांक, भोवजीक, भोणयांक आनी सर्व कुटुंबांक आनी ताच्या इश्ट मित्रांक हे दूख सोसून करून देव बाप आदार दिवं म्हणून आमचें मागणें. हेनरी डिसोजा सर्वांक मोगा आसूं. तिच्या दुखेस्त पतीन विनिता वेगस, पूत हेमिल्टन, आवय एलिझा फेराओ, माय जिजालो तशेंच सर्व दुखेस्त कुटुंबांक उजवूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक हांव आभारी जावन आसा. प्रत्येक जावं आयच्या देमिसाचें बलिदान पेटयले आमचे कुटुंबांतले फादर ऑगस्टीन फ्लो डिसोजा, तशेंच अर्थ शर्मा दिल्ले फादर नवीन पिंटो, आमचो पिकार बाब एडवीन पिंटो, इतर ह्या बापांक कुटुंबा तर्फे हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे संगी आसात धार्मीक भयण्यो, वेदिकायन सिस्टर्स, बेथनी सिस्टर्स, उर्सुलायन सिस्टर्स, ऑलोटायन सिस्टर्स, डॉमिनिकन सिस्टर्स, तांकां सर्वांक आमच्या कुटुंबा तर्फे हांव आभारी जावन आसा. प्रत्येक जावन थँक्स म्हणून पावोवन आमी मंदिर पोर शुक्रार आमचे संगी जे आसात आपल्या भावा परी आनी हॉस्पिटलांत वचून तशेंच पुलीस स्टेशनार वचून अशें सर्व सहकार्य केलें. आमी तुका आभारी जावन आसा. तशेंच हांव थँक्स म्हणून पावोवन अशोक डिसोजा ताचो बापूय पडल्या घडयेंत जावन ताका आस्पत्रेक पावोवंक आनी इतर गरजांक तो आदार जाला. धन्यवाद म्हणून पावोवन सिल्वेस्टर ब्रायन वेगस, सिस्टर स्मिता, सेरायता डिसोजा, वेनोर वेगस ताचे इश्ट तशेंच कोणाचीच नांवां काडीं नासता. इतर सर्व कुटुंबांत आनी आमचे सगळी आसून आमकां सहकार केला. तशेंच आमच्या दुखांत भागीदार जाल्यात. हांव आमचो गुरकार प्रवीण डिसोजा प्रतिनिधी आनी सर्व वाड्यारांचो फिरगज उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी सर्व फिरगजदारांचो त्या संघाचो मागणी करून आनी इतर सर्व कार्यालयाचो आदार जाल्या. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. तशेंच मंजेश्वर पंचायताची अध्यक्षीण जीव रविना मंदेरो, तशेंच वॉर्ड मेंबर आनी इतर राजकीय केली घरा येवन तांणी आमकां बुजयला. तशेंच तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. स्पेशल थँक्स टू फादर मुनस होमिओपॅथी स्टाफ, डॉन बॉस्को स्कूल staff, also students and staff from St. Aloysius TU College who are with us. Thanks for your presence being with Vinita and Anderson. Henry D'Souza ಅವರ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಹಾಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Special thanks to doctors and staff from Father Mulas Hospital, Mangalore, Pandeshwar Police Station, Manjeshwar Police Station, Kerala Excise Police officers and staff who have helped Henry D'Souza, especially after his death, to conclude all the procedures. प्रत्येक गावात धन्यवाद म्हणून पावो. आयच्या दिसा सकाळीच्या घडये फादर अश्विन रास्ता, फादर मुल्ला होमिओपॅथीचे डायरेक्टर येवन कुटुंबांक भेट दिवन
तांणी आमकां बजावून दिल्या तशेंच डॉन बॉस्कोचे पाद्र्याक घरासा येवन तांणी विनिता तशेंच कुटुंबांना बजावून दिल्या आमकां देव बरें करूं म्हणटा प्रत्येक धन्यवाद आयची गीत बी सरोवन दिल्या तशेंच पायार आनी बाकीच्या सर्व संध्यांचो लाईव्ह टेलिकास्ट केल्या डेरेक मोतेरो नेल्सन मीडिया फोटोग्राफी केल्या अनिल मोतेरो लुकास अरेंजर्स बँड तशेंच लिशा कॅटरी आणि सोशल मीडिया आणि इतर संपर्क माध्यमांद्वारे कुटुंबाच्या सगळ्या गुजरिल्ल्या याजकांचो धार्मीक महिन्याचो आणि प्रत्येक परोक्ष रितीन सहकार दिल्या सर्वांचो अर्ज जाता उपकार म्हणटा आणि देव बरें करूं म्हणटा हेनरी डिसोजा एक देवोत्तम मनीस सकाळी संजेचे मागणे प्रत्येक सगळो दीस ऑनलायन रितीन वा इतर मागणी आयकून आपले सर्जनाचे बळी सुगम केले आसा आयताराच्या मिसाळार मोकळ्या भागात बसून जेजू क्रिस्त ताका आसलो मोग ताणें आमकां दाखयिल्लो आसा भाऊ हेनरी डिसोजाक आदेश आमच्या ह्या संदर्भी ताच्या सर्व दुखेस्त कुटुंबाक जैता आनी ताच्या दरम्यान शांती मागून साताचो विशय मागता हेनरी डिसोजा समस्त बंधु ಬಳಗದವರ ಪರವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಪೀಳಿಗೆಯವರ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರ ಶಾಂತಿ ದೇವರು ಕರುಣಿಸಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ आणि सर्व सगळ्यांना शासनाचं
मदल्यान लोकांक भायर वचोंक वाट करची Oh
प्रार्थया समय जेजू ख्रिस्ता 3 दीस फोंडांत विषय घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्यांचे फोंड तुवें पवित्र केले अशें जरी कोणी निकळपूंक ते उपकारतात तरी पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो वाडयतात हे आमचे प्रार्थना मानून घे ह्या फोंडांत तुज्या साकराक हेनरीक शांत विषय मेळो तुळसू आमचे पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत देखून ताका पुनर्जिवंत करतस तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान ससनाक प्रकाश बगूंक ताका फावय तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या भावाक हेनरीक ह्या जिवितांतलो आपणा सरशी देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवंत जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी विनाशी करतलो देखून आमच्या भावाक सोमयाचे आदीन करुया सोमी आपले शांतींत ताका वेंगू आनी निमाणे दिसा ताची कूड पुनर्जिवंत करो आमच्या भावा पसत आमच्या सोमे जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थया आनी म्हळें हांव पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सत म्हणटा तो ससनाक मरसो ना लाजराच्या फोंडार तूं रोडलय सोमी आमची दुकां पुसून काड तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केले आमच्या भावाक ससनीक जिवीत दी आपले पाप रडलेल्या सोराक तुवें सर्ग बसयले आमच्या भावाक तुज्या राजांत घे आमच्या भावाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली तुज्या भगवंताच्या जोम्यांत ताका एकठांय आमच्या भावाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसलय ताका तुज्या सर्गींच्या जेवणाक बसय आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या भावाताचे बुजवणेन आनी ससनीक जिविताच्या भरवशान आमकां धैर्य दी आमचे बापा सगळींच्या सेरेस्वरा आमी तुजे लागीं प्रार्थना तुज्या मेल्ल्या साकराची हेनरीकची काकूट कर आपल्या करण्यांची शिक्षा ताका दिवं नाका कित्याक तुजी खुशी पाळूंक ताका मन आसलें खऱ्या भावार्थान हांगा ताका भावार्थ्या थंय एकठांयल्लो तेच बरें तुजे काकुळतेन सर्गी देव दुतां वरांत ताका स्वागत मेळो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं देवा तूं भक्ती बरीत मागण्यांक कान दिताय आज भक्तीन निकेपिल्ल्या ह्या तुज्या साकराची हेनरीक मिसलेल्या संगाता सर्गींच्या सुखांत वांटो लाभय क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं
is all.